आतंकवादूच न्ही पुराय आतंकी इकोसिस्टम काबार करची पडटली। आतंकी संघटना सुरू करपाचे कोणाक धाडस जावंक जायना। एंटी टेरर कॉन्फरन्सान गृहमंत्री शाह उलयलो। नॅशनल गेम्स तेकल्यो अजून कामां चल्ल्यात। खेळा मंत्री करता इन्स्पेक्शना। उक्तावणाची तयारी लागी जाल्या। सर्तीच्यो साधन सुविधा तयार जाता, खेळा मंत्री उलयलो। सनातन धर्माचो खरो कैवारी शिवाजी महाराज म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। साखळे शिवशौर्य यात्रा गोयभर यात्रेचे आयोजन। पेडणे जोनिगाचो इशू मांद्रेच्या आमदारान 16B सकयल 54,000 स्क्वेअर मीटर जमीन मागिल्ली सेटलमेंट। टीसीपीचो डेटा जीत म्हणटा वेचणुके आदी मागिल्ली, आता जोनिगान न्ही। हायकोर्टाचे अर्दी उपरांत कवळे पंचायतीचो ढवळे 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर बुलडोजर जेसीबी वापरून भुईसपाट। आनी 3 उरल्यात ती खंय कायदेशीर। स्मार्ट रायबंदरा खातीर फाल्यां सावन 30 ऑक्टोबर मेरेन रायबंदरचो रस्तो येरादारीक बंद। विठ्ठल मंदिर ते ओल्ड जीएमसी मेरेन काम। जिल्लोधिकाऱ्याचो रस्त्याच्या कामांक बावटो। इस्लामा आड सोशल मीडिया पोस्ट करतल्याक धरलो। वाळपय आनी फोंडे पुलिसांनी एकल्याक घेतलो ताब्यान। 2 दीस ज्युडिशियल कस्टडी एसपी म्हणटा आनीकूय आसतले। उत्तर गोयचो लायटीचो प्रश्न सोडोवंक कोलवा ते साळगांव मेरेन नवी 220 kV लायन। लायटीच्या खात्याचो ई म्हणटा जीआय सबस्टेशनाचो आस्पाव। 334 कोटींचो प्रकल्प। गोयचो नामनेचो संशोधक लेखक वाल्मिकी फालेर संवसाराक अंतरलो। काळजाच्या आताकान मरण। राष्ट्रीय पावण्यावेल्या पब्लिकेशनांक गोयच्यान योगदान। राजभाषा आंदोलनातूय सहभाग। आणि आशियाई खेळांत भारताची विक्रमी कामगिरी चालूच। आज जोडली 4 भांगरा पदकां। आता मेरेन विक्रमी 86 पदकां। फाल्यां भारत आड बांगलादेश T20 सेमीफायनल।